सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस. देवाक आर्गां दिवया आमकां ह्या जाग्यार आनीक एक पावटा दिवन. होय ना? जायते जाणां अजून गोंयकारां पावंक नाय. जायते जाणां अजूनय हें कपेल सोदतात थिंगा आहात. होय ना? आनी आमकां थोड्याक 2 म्हयन्याक येवपाक सोय मेवता. बसात सुसेगाद जायात. खंय मेळटा थिंगा बसात. मेळटा थिंगा बसात. हय नाजाल्यार भायल्यान जायतीं हॉटेलां आहात. हिंगा फुगार जायना काय. भायल्यान वचून पुसायता. एका माटूय घायला हें घातला. आर्गाची सुवात. जायतीं जाणां राती मरण गेलीं पूण आमकां देवान जिवीत दिलें. कित्याक लागून जिवीत दिलां? जायते फावटी आमी म्हणटा कित्याक लागून जिवीत दिलां? मागणें करपाक. कित्याक लागून दिलां? देवाचेर भावार विश्वास करपाक. आयज बरो पावरफुल थिंगा एक आमची भयण आहा. देवाचेर विश्वास करपाक. हालेलुया. देवाक आर्गां दिवपाक. हालेलुया. हो दीस दिला देवान आमकां आर्गां दिवपाक. कोणाचें खबरो उलोवपाक? जेजू क्रिस्ताचें. कोणाचो बातिजम घेतला? जेजू क्रिस्ताचो. सगळ्यांनी घेतला बातिजम. कोण बातिजम घेना असो ना? हो बातिजम कित्याक घेयला? कोणाचें उलोवपाक? देवाचें. देवाच्यो खबरो, जेजूच्यो खबरो उलोवपाक हो क्रिस्ताचो बातिजम आमी घेयला. हालेलुया. सगळीं हात वयर काडात. बातिजम घेयले सगळीं हात वयर काडात आनी दोळे बंद करात आनी चॅक करुया आमच्या जिबेन आमी कोणाच्यो खबरो उलयताय. बातिजम घेतला कोणाचो आनी जिबेन आमी कोणाच्यो खबरो उलयताय. आमच्या चिंतनांनी आमच्या मनान कोणाच्यो खबरो आमी चिंततात. आमच्या काळजांत आमी कोणाच्यो खबरो बाळगून दवरल्यात. बातिजम घेतला तेच्यो काय सगळे संवसारांत घडटा तांच्यो. आमचे भितर राग आहा तो जेजू क्रिस्ताचो राग. आमचे भितर तिडोक आहा ती जेजू क्रिस्ताची. आमी आमच्यांनी भोगसोणें दिवंक जायना जाल्यार हें जेजू क्रिस्ताचें काळीज. हालेलुया. हात दवरात सगळ्यांक. देव बरें करूं तुमकां. एक तपासणी चालू जावचें. निसाच्या बलिदानाक आमी वांटो घेवपाक येयले आहात. आमी तयार जातात. हें येवपाक बरें. दुसऱ्यांक दाखोवपाकूय बरें. आमकांय पळोवपाक बरें. येता तो लूट जाता ती बरी. पूण हांवें जेजू भाशेन म्हजें काळीज केलां. सांत फ्रांसिसा आमी सांत फ्रांसिस शाराचे मोगी कित्याक जाल्यात? कित्याक तेणें कोणाचो मोग केलो? संवसाराचो. पळय ना? कोणाचो मोग केलो? सांत फ्रांसिस शारान कोणाचो मोग केलो? संवसाराचो काय जेजूचो? आमी कोणाचो मोग करतात? आमी कोणाचो करता? जेजून केलो बापाचो मोग आनी आमचो मोग. सांत फ्रांसिस शारान केलो जेजूचो मोग आनी जेजू दिवपाक तो आख्ख्या संवसाराक केलो आनी आमकां हिंगा येयलो. आनी आमी खंय वेता? आमी कुयटाक वेता, दुबय वेता, बोटीर वेता, UK वेता. कितें करपाक? जेजूक घेवन वयताय. वय ना? UK वयताय ती चेरिसांक घेवन वयताय. कितें घेवन वयताय? UK वयताय ती जेजूक घेवन वयताय. जेजू मेवला. सांत फ्रांसिस शारान हाडलोलो. मागीर पाद जुसेबाजान दिलो. पाद आग्नेलान दिलो. मदर तेरेसा येयली तेणें दिलो. कितले जाण आमकां देवान धाडले. पूण आमी कितें घेवन आहात? फकत आमची भाटां बेसां, फकत आमची झगडीं, फकत आमचेच त्रास कोश्ट, फकत आमचेच घरचें दूख, काय आमी जेजूक घेतला? जो बातिजम घेतलोलो त्या जेजूक आमी परगट करून वेतातूय वेतात. आमी कोणाची भुरगीं? आमी बापाची भुरगीं, देवाची भुरगीं. जेजू कोण देवाचो? जेजू पूत. जेजू देव कोण? जेजूचो बाप. आमी कोण देवाची? जेजू कोण आमचो? भाव. व्हडलो भाव तो.
ताका लागून आमी व्हडल्या भावा भाशेन जावपाक बापूय आमकां डेली हो दीस दिता. कोणा भाशेन जावपाक? व्हडल्या पुता भाशेन जावपाक, मालगड्या पुता भाशेन. आनी मालगडो पूत येयलो आनी मालगड्या पुत्यान कितें सांगलें? हांव वाचता तुमकां. माथेवाचो हावेसूर 5 वड 40 आनी 3. तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो तूं द्वेष करतलोय अशें सांगलोलें तुमी आयकलां म्हणटा जेजू. कितें म्हणटा जेजू? फकत तुमच्या पेल्याचो मोग करात आनी दुस्मानाचो कितें करात? द्वेष करात. दुस्मानाक खिकोन करात, दुस्मानाचेर रागा जायात अशें म्हूण तुमी आयकलां अशें म्हूण जेजू म्हणटा. कित्याक अशें म्हणटा? कित्याक संवसारांत हें घडटालें तेन्ना सगळी शिक्षण हे भाशेन आसली. फकत तुजो मोग करता तेचो कर, कोण तुका त्रास करता तेचो द्वेष कर. आनी आमी आजून घरांतल्यान जरी आमी बातिजम घेतला, जरी आमी मिसाक येता, जरी आमी तेर्स करतात, नोवेनां करतात, फेस्तां करतात, पूण आमचें चिंतप आदलेंच हें चलता. आनी जेजू म्हणटा अशें तुमकां शिकयलोलें तेंच घेवन आहात. मागीर जेजून कितें म्हणलें? जेजून म्हणलें पूण हांव तुमकां सांगता. जेजू कोण आमचो? व्हडलो भाव, देवाचो पूत आनी आमी देवाची भुरगीं. जेजू म्हणटा पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो सगळीं म्हणात एकामेकाक सांगात तुमच्या दुस्मानाचो. सांगात एकामेकाक सांगात तुमच्या दुस्मानाचो. आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. तुमकां पिडापीड दितात तांचे पासत तांकां पिडापीड दी म्हणटात. तुका पिडापीड दिता तेकाय तूं पिडापीड दी म्हणटात. एक तापट मारल्यार दुसरे तापट मार म्हणटात. हां होय होय. सो आमचें बरें आमी देवाचें उतर वाचनाय न्हू. आमकां जेजू कितें म्हणटा, आमचो व्हडलो भाव आमकां कितें शिकोवंक सोदता तें आमकां कळचें ना. आनी फकत ते टीव्हीचेर न्यूज येता तो, न्यूज पेपराचेर येता तो, मागीर हें सगळें जाता तें भायल्यान तें आयकूंक आमी एकदम हुशार. पूण आमी जेजूच्यो खबरो जाणा जावपाक माथेवाचो हावेसूर, मार्काचो हावेसूर, लुकाचो पुस्तक आनी जॉनाचें पुस्तक वाचूंक जाय. तेन्ना आमचो व्हडलो भाव आमकां बापाच्यो कसल्यो खबरो सांगता आनी बापायक आमकां कसलें मन, कसलें काळीज, कसलें जिवीत, कसलो बातिज्म दिला तें आमकां कळटलें. सो हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे परी तुमी बापाची भुरगीं जातल्यात. कशें परी आमी त्या बापाची भुरगीं म्हणून जाता आमच्यांनी? जरी दुस्मानाचो मोग केल्यार, पिडापीड देता तेंचे पासत मागल्यार आमी बापाची भुरगीं जातात आनी जेजूची भाव भयणी जातात. आनी बापाची भुरगीं जावपाक आमकां बापाची ओळख आसूंक जाय. आमच्या सुरगीच्या बापान आमचे पासत कितें कितें केलां आमकां खबर आहा? आदल्या गोरांसान येदो व्हडलो आमचो बाप, पयलीं आमचो सुरगीचो बाप येदो धाकटो येदो व्हडलो येदो व्हडलो येदो व्हडलो आमचो बापूय. कितें म्हणटात आमी? सोत मानता म्हणटात तेन्ना कितें म्हणटात? म्हळ्यार दोनूय सुत्रां म्हणटात. पयलीं सोत मानता, मागीर बाप येदो सोत पुदवेकार बाप हें म्हणटात. आमी सदांच सोत मानता, तेज करता तेन्ना म्हणटात, मिसाक म्हणटात. पूण कोण सोरपदराक जिवीत जियेता? आमी. सगळें करतात ते आमी जाणा सोरपदराक. देवाक हालीं मागणें करता तेन्ना सोरपदराक म्हणटात, पूण संवसारांत घराब्यांत आमी कोण जाणा सोरपदराक. आमी ओदी हुकुमशाही चलयतात आमच्या थोडी घरांत, थोडी काजारी जिवितांत, थोडी शेजाऱ्यांत, थोडी गांवांत पावरफूल जाले. आनी कोणाची भुरगीं? देवाची भुरगीं. कोण देव? कोण? स्वर्ग पुदवेदार. आनी तो आमकां कितें शिकयता? तेजो पूत आमकां दुस्मानाचो मोग करात.
जेजून कितें केलें दुस्मानाक जेका तेणी वरिश्ठ मरण फावो केलें, कोश्ट, तेका कोश्टायलो. थंय 14 स्टेशनां आयलो. 14 स्टेशनांत तेका कसले त्रास भोगले. मागीर तेका खुर्साचें मरण मारलें. तुज्या पुताक तर ते भाशेन तसलें मरण मारलें खुर्साचें जाल्यार कितें जावपाचें? तूं कितें करतलो आतां? तुका बरें दिसतलें जाल्लें? आर्गां दिवया. भयणी येयली आमची, मूज गेली देवाक वखाणपाक. हालेलुया. सदांच फादर सांगता सदांच, केन्नाच ते येनासतना रावना. कितलेंय बिजी जाल्यार डेली ते मिसाक आसता. हालेलुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून आनी भशेन जायते तुमी मिसाक येवपाक, वो कोयरांत वचपाक, रिकॉर्डिंग करपाक सगळीं आसतात. हालेलुया. कित्याक आमी देवाची भुरगीं. पूण देव सांगता ते भाशेन दुस्मानाचो मोग करूंक शिकुया. जेजूक दुस्मान कोण जाले? जे ताका मारले ते तेजे दुस्मान जाले. आनी कितें म्हणलें ताणें? ह्या दुस्मानाक शिराक घातलो काय कितें म्हणलें? बापा म्हळ्यार सगळीं आमच्या. जेन्ना जेजूची उतरां आमी म्हणटलीं तेन्ना आमच्या घरांत कोण दुस्मान जाले, कोणाची सासूमाय दुस्मान जाली आसतली, कोणाची सून दुस्मान जाली आसतली, हय, कोणाचो शेजारी दुस्मान जाला आसतलो, कोणाची भाव भयणाय दुस्मान जाले. भाटा बेसाक लागून बरी जाताय, दुसऱ्या गांवांनी जाताय, गोंयांत जाताय जाल्यार खबर ना म्हाका. हय, मागीर गांवांत दुस्मान केले. ह्या जेजूची ही उतरां दोळे बंद करून म्हणुया, सगळीं म्हणुया, बापा तांकां बोगस, ते नकळत, ते कितें करतात ते. आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका पवित्र. आमी आयज ह्या जाग्यार कित्याक येतात? एक बांय हायला. ही बांय सान फ्रांसिस शारान उजार केल्ली उदक पिवपाक, न्हांवपाक. 482 वर्सां जालीं. आमकां फकत कोणाक 40 जाले, कोणाक 80 जाले. आनी सान फ्रांसिसाक कितलीं वर्सां जालीं? 40 आनी 80, 480 आनी 4 दिसता. हालेलुया. आनी ही बांय आसना. आमी सगळीं उदक पिवपाक सारकी उदक बाटल्यो भरून, कळशे भरून देखून वताय. थोडे UK आनी हिंगा थिंगा घेवन वयताय. हे उदक पिवून आमी कसलो भितर कितें येवपाय जिबेचेर? राग वो मोग, बोगसणे वो तिडक. आमकां कोणेंय भायल्यान कितें म्हणलें न्हू, कोणेंय कितें केलें जाल्यार देखून आमचे भितरचो जेजूचो मोग, जेजून आमचें बोगसणें दिलां तें आमचें चेंज जावंक उपकारना. दूद तें दूदच उरता न्हू, वय ना? दूद बियर जाता? तें दूद. ते भाशेन आमी क्रिस्ताची मोगाची, देवाच्या मोगान उरलेली बोगसणें दितात तसली. भायल्यान कितें जाता तें आमकां पडोंक उपकारना. आमचे भितर जेजू येता. डेली मिसांक आमी ताका घेता. ही जेजूची कूड, हें जेजूचें रगत, हें म्हज्या उगडासाक करप म्हणटा. आमी कसलो उगडास करतात? भोंवन मिसाक जेजूचो उगडास. मिसाक भायर गेली, मागीर सगलो भायल्यान जें कितें जाता तोच उगडास घेवन आमी झगडटात. आमकां मोर्चा काडूंक जाय, कितें कितें करूंक जाय आमकां. जेजू खुर्सार मारलो, सायडीन मागीर मोर्चा काडलो, शिसांनी मोर्चा काडलो. आमचें धान मन जेजूच्या जिविताचेर लावया, जेजूच्या मोगाचेर लावया, शिसाच्या जिविताचेर लावया, सांता भक्तांच्या जिविताचेर लावया. हालेलुया. संसाराचेर लावचें न्हय. संसाराचो आवाज, संसाराचो न्यूज तुका आनी म्हाका न्हू. आमकां क्रिस्तांवांक वेंचून काडल्यार, बाप्तिस्म दिला क्रिस्ता भाशेन जावपाक. सान फ्रांसिस कोणा भाशेन जालो? क्रिस्ता भाशेन जालो. तूं आनी हांव कोणा भाशेन जावपाक जाय? क्रिस्ता भाशेन. बोगसणें दितात ती, मोग करतात ती. कोणाचो? पेल्याचोच न्हू, दुस्मानाचो. हालेलुया. देव बरें करूं तुमकां. गॉड ब्लेस यू. तुमच्या घराण्याचेर आशिर्वाद तुमकां पेकोवणी, तुमच्या जिबेर पेकोवणी, तुमच्या काळजांत पेकोवणी. गोडशाचो मोग करपाक, शेजाऱ्याचो मोग करपाक, दुस्मानाचो मोग करपाक. दुस्मानाचें माय उलोवचें न्हू. आनी हे वेळार दोळे बंद करुया आनी आमच्या सगळ्या वडिलां पासत मागुया. सर्गीच्या बापा,
मुळात चुकीच्या बाबा आम्ही आर्गा दिता आमच्या प्राईम मिनिस्टरापासून आमच्या बीजेपी सरकारापासून आमच्या सगळे संसाराच्या लिडरांपासून पाप साहेबापासून बिस्मा साहेबापासून पाक विगारापासून माद्रीपासून सगळे जे भावुतात तुझे राज परगटून तांचे पासून आणि जे दुश्मन कशे जाल्यात तांचे पासून बापा आम्ही व्हडल्यान म्हणटा ते आमचे दुश्मन न्हू तेही तुझी भुरगीं तेही आमचे भाव आणि तेही आमच्यो भयण्यो आमकां दुश्मन नात कित्याक आमी तांचो मोग करतात तांकां दुश्मन आसत पूण आमकां दुश्मन नात कित्याक आमचे भितर क्रिस्त जल्मला देव आमच्या सांगाता रावूंक आयला इमॅन्युएल देव आमच्या मदेकात देव आमच्या सांगाता म्हणटकच आमकां दुश्मन नात ते आमचे भाव ते आमचे भयणी तांचेर आमी आशिर्वाद करतात तांच्या घराब्यांचेर आशिर्वाद घालतात तांकां कांयच वायट जायना जावपाक आमी मागता बापा जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन.